आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो मुख्य उद्देश म्हणजे आमच्या 8 डिसेंबराक जेन्ना 1992 भितर 6 डिसेंबराक बाबरी ढाचा उडयलो त्या टायमाचेर 6 डिसेंबर हो तारीख आमी पळोवनाशिल्ली जाल्यार तेन्ना गीता जयंती हो दीस पळयलो. सो ह्या वर्साक ती गीता जयंती 8 डिसेंबराक येता आनी म्हणून शौर्य यात्रा सगळ्या गोंयान भितर देशान करपाची विश्व हिंदू परिशदेन ठरयला. सो विश्व हिंदू परिशदेच्या मार्गदर्शना सकयल गोंयानूय अशा प्रकारची एक बजरंगी यात्रा जातली, शौर्य यात्रा जातली, जितून जवळ जवळ 5000 बजरंगी उपस्थित रावचे गणवेशांत भितर असो बजरंगी दलाचे सगळे पदाधिकारी आसा त्यांचे प्रयत्न चालू आसा. ही शौर्य यात्रा जातली कुडचड्यार जी सरकारी प्राथमीक शाळा आसा थंय गेट टुगेदर जातले, सगळे जाण एकत्रीत येतले. पूर्ण शहरान भितर ती फिरतली आणि ज्या जागेचेर नगरपालिका इमारत आसा त्या जागेचेर जी ओपन स्पेस आसा थंय आमी परमिशन घेतलेलें आसा आणि थंय आमची मोठी जाहीर सभा जातली. ह्या जाहीर सभेक सगळे नागरीक येतले, मातृशक्ती येतली, दुर्गा वाहिनीचे लोक येतले आणि जवळ जवळ एक 15,000 संख्या ह्या सभेत उपस्थित रावतले अशा पद्धतीचो एक प्रयत्न आमचो सगळ्यांचो जावन आसा. तो म्हणजे गोंयान भितर मोठ्या प्रमाणात बिझनेस जिहाद चालू आसा. सो हो बिझनेस जिहादान भितर नीज गोंयकार म्हणजे गोंयचे जे लोक आसात, जावं आमचे ख्रिश्चन भाव जावं हिंदू भाव, तांचे दुकानान गिरायक वचना आणि जे घुसपेटी हांगासर आयिल्ले आसात ते रस्त्याचेर आपलो व्यापार करतात आणि ते पयसो कमयतात. तांकां टॅक्स लागना, तांकां लायट लागना, तांकां उदक लागना, तांकां भाडें लागना आणि सगळी कमाई मागीर ती मशिदीन वयता खंयच्याय अशा पद्दतीची आणि तेजो मागीर जो एक दुरुपयोग जाता घुसपेटी आणखीन हाडपा खातीर ताजेर सरकारान लक्ष दिवचें आणि हे जे अशा पद्दतीचे बेकायदेशीर जे व्यापार करतात तांचेर कारवाई करची. सगळ्या म्युनिसिपालिटीकूय आमची विनंती आसा की अशा पद्दतीचे जे व्यापार वेगवेगळ्या म्युनिसिपालिटींनी चल्ल्या ते त्यांनी बेगिनान बेगीन बंद करचे आणि समजा हें तशें जर तांकां शक्य जालें ना जाल्यार मागीर आमकां विश्व हिंदू परिशदेक आनी बजरंग दलाक ताचो विचार करचो पडटलो. सो हें बेगिनान बेगीन तांणी करचें. व्यापाराच्या संदर्भान भितर आयज आमची विश्व हिंदू परिशदेची दक्षिण गोंयची आणि उत्तर गोंयची दोन्ही यांची एकत्रीत बैठक आसा. त्या बैठकीत भितर आमचे सगळे ते निर्णय जातले आणि त्या प्रमाण मागीर फुडें कार्यवाही जातली.